लोकगंतीच्या पुस्तकावेले वाचप। इस्रायलाचे पुतादुवांचो सगलो जमो पयल्या म्हयन्यांत सिनाचे अरण्यांत पावलो। लोकान कादेशांत बिरात केलें। थंय मिरियम मेली आनी थंयच तिका पुरली। पोरचेक पियूंक उदक नासलें आनी सगळीं मोइजेसाचेर आनी आरोनाचेर कोलपोलीं। पोरचेन मोइजेसाचेर निशेध मारून म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार आमची भाव भयण मेली तशी आमी मेल्याव जाल्यार उदीक बरें आसलें। सर्वेस्पराचे पोरचेक ह्या अरण्यांत तुवें कित्याक म्हूण हाडली? आमी आनी आमचे हिंड हांगा मरून वचूंक? इजिप्तांतली तुवें आमकां कित्याक म्हूण भायर काडलीं? ह्या पाड जाग्यार हाडूंक? ही जमीन कसलोच दानो वोपूंक उपकारो ना। हांगा अंजिरां जायनात, दाको पिकोनात आनी दाळमाई मेळोनात। त्या भायर पियूंक म्हणल्यार इतलें उदक पुर्यान ना। पोरचेक सोडून मोइजेस आनी आरोन जमातीच्या तोंबून गेले। ते जमनीर साश्टांगी पडले आनी सर्वेस्पराचे वैभव तांकां दिश्टी पडलें। सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन सांगलें, दांडो घे आनी तूं आनी तुजो भाव सगळे पोरचेक एकठांय करात। ताच्या दोळ्या मुखार ह्या खडपाक आज्ञा घाल आनी खडप तुका उदक दितलें। तूं ह्या खडपांतलें तांकां उदक व्हांवोशें करतलोय आनी पोरचेक आनी तांच्या हिंडाक पियूंक दितलोय। सर्वेस्परान सांगलेले प्रमाणे मोइजेसान तांचे हुजीर दांडो घेतलो। उपरांत मोइजेसान आनी आरोनान पोरचेक खडपा मुखार आपोवन म्हणलें, फितूर मनशांनो आयकात, ह्या खडपांतलें तुमकां उदक भायर सोरशें करूं? आनी मोइजेसान आपलो हात उबारलो आनी 2 पावटी तो दांडो खडपाचेर मारलो। तेन्ना घसघशीत उदक व्हांवलें आनी पोरजां पियेलीं आनी हिंडाकूय पियूंक मेळ्ळें। तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, इस्रायलाच्या पुतादुआं मुखार म्हजी पवित्रताय परजळावंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तुमी म्हजेर विस्वास ठेवलो ना। देखून तांकां हांव दिवंक वेतां त्या देसांत तुमी पोरचेक भितर काडचे नात। ही मेरीबाची म्हणगे फितुरेची उदकां हांगा इस्रायलाच्या पुतादुआंनी सर्वेस्परा कडेन झगडें मांडलें आनी ताणें आपली पवित्रताय परगट केली। देवाचें उतर हें। देवाचें व्हड उपकार। आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो। ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकात, काळजान दवरात। सर्वेस्परा मुखार यात, ताका दिन वाचुया। तो थीर कडप आमचो तारवूक, ताका वाखाणुया। सबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकात, काळजान दवरात। सोरपोट पडुया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो। आमी सगळीं ताची पोरसां सोरवाक वेल्यो शेड्यो। सबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकात, काळजान दवरात। ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा, चिंतान आयकून काळजान दवरूंक सगळीं आयती रावया। सबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकात, काळजान दवरात। मेरीबाक आनी अरण्यांत मासाक केल्लें तशें तुमची काळजां फातरां वरवीं दारूण करूं नाकात। सबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकात, काळजान दवरात। तुमच्या पुर्वजांनी तेदना म्हज्यो कोन्यो देखल्यो, तरी गोरवी मनान सगळीं म्हजेर कोलपून गेलीं। सबाब,
ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकात, काळजांत दवरात. उद्गार. Sorvesporak, 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 तूं घडप आनी ह्या घडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलों आनी एमकोणाचे दारवोटे तिचे जोईत वरचे नात. Sorvesporak, मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फिलिपाचे सेजाराचे प्रांतांत पावतूच जेजून आपल्या शिसा कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हूण दवरतात? आनी ताणें जबाब दिलो, कांय जाणां जुआंव बातिस्त, कोण कोण एलिजा, दुसरीं कोण कोण जेरेमायस वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जबाब दिवन जेजून ताका म्हणलें, सिमांव, जोनासाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रक्तमासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रू मुणगे खडप, आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलों आनी तिचेर जोयत व्हरूंक हेमकोणाक लेगून पदवी आसची ना. हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो चावयो दितलों. ज्या कित्याक संवसारांत तूं ना म्हणशी ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी ज्या कित्याक संवसारांत तूं होय म्हणशी ताका स्वर्गार देव होय म्हणटलो. मागीर आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगी नाका जावंक ताणें शिसांक खोर आज्ञा दिली. तेन्ना तावन जेजू आपल्या शिसांक स्पश्ट सांगूंक लागलो, देवाचे कुशे प्रमाणे हांव जेरुसलाक वेचो आसा. जाणट्याचे मुखेल याज्ञिकाच्या आनी धर्मशास्त्राचे हातांतलें हांव जायतें सोंसलें आसा. ते म्हाका जिवेशी मारतले आनी तिसरे दिसा देव म्हाका पुनरुज्जीवन करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू असो ताका बेश्टावंक लागलो, केन्नाच ना सायबा, हें देव तुका केन्नाच निर्मिना जावं. आनी ताणें वळोन पेद्रूक सांगलें, म्हजे मुखावेलो वच सयताना, हांव आडलून पोडलून म्हजे वाटेर उबो जालो फातर तूं, कित्याक तुजें चिंतप मनशाचें तें देवाचें न्हय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, कित्याक तुजें चिंतप मनशाचें तें देवाचें न्हय. नियाळाक आदार, देवाचो गूट देव जाणा अशें म्हणलोलें आमी सदांच आयकलां. आमची चिंतना येवजण्यो प्रमाणे आसूंकूच जाय अशें ना. देवान जें कितें आमकां निर्मिलां तेंच आमकां फावो जाता. ह्याच खातीर आमच्या चिंतनांनी आनी येवजणांनी आमी देवाचे कुशीक उक्तें मन दवरूंक गरजेचें, आनी देवाची कुशी जाल्यार आमकां तें फावो जातलें. आयचे दोनूय वाचपांनी आमकां हाचें उदाहरण मेळटा. पयल्या वाचपांत मोयझेज आनी आरोन देवाक बोल लागशिले आसले आनी देवा लागीं उलयताले. तरी देवाचे खडपांतल्यान उदक दिवन आपली पदवी आनी पवित्राय परजुरूंक जाताली म्हूण दुबावले, आनी हाकाच लागून देवान तांकां बासयलोले देसांत पावूंक दिलें ना.
शुभ वर्तमानांत पयल्या भागांत सिमांव पेद्रू देवाचे येवजणेक उक्तो आसून जेजूक क्रिस्त म्हूण परगोडटा जाल्यार दुसऱ्या भागांत देवाचे येवजणेक आड वचून तो जेजू कडल्यान आपणाकूच सोयतान म्हणून घेता. आमच्या चलत्या जिवितांत जेन्ना निराशीपण येता तेन्ना आमचें न्हय पूण देवाचें आयकूंक गरज. जेन्ना जिवितांत निर्णय घेतना आमचे न्हय पूण देवाचे येवजणे फुडें चलूंक आनी त्याचो वांटो मांडून घेवंक वावरूंक जाय. आयज आमचो थाराव जावन दी आमच्या जिविताच्या दर एका घडीतांनी देवाचे येवजणेक उक्तें मन दाखोवंक वावुरया.